मुरगांव बंदरात जे नाफ्ता वाहू भरकटिल्ले आसा ते व्हावून राजभवना कडेन लागीं पावत आयला. मात सद्याक फातराक भरून ते थंय शिरकून उरला. ह्या जहाजाच्या कॅप्टनाक अधिकारयुक्त अटक करपाचो आदेश मुखेलमंत्री सावंतान दिला. तशेंच एमपीटीक आड कागाळ नोंद करपाचे आसात. आयतारा दुसरे वेसल ह्या बोटींतल्यान नाफ्ता खाली करपाक पावपाचे आसा म्हूण म्हायती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. जाल्यार मंत्री लोबो म्हणटा ह्या घडणुके फाटल्यान एमपीटीच जबाबदार आसात. आरडीएस्को खातीर आल्तीमच्यान गौतम शिरोडकार. Ship carrying a container with something NAFTA. Okay. At present जी हांगासर रुतून उरल्या म्हणजे फ्रॉम द राजभवन अप्रॉक्सिमेटली 2.5 किलोमिटर्स हाजेर रुतून उरल्या. ताच्या संदर्भात आतां आमी मिटींग घेतली ऑलरेडी. तिच्यावर कलेक्टर आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सचे सगळे मनीस आनी एमपीटी आनी ऑल्सो जो ऑपरेटर्स जो आसा पळय त्या शिपाचो ताका आमी ऑलरेडी हाडला आनी ताच्या कडल्यान सगळे डिटेल्स घेतले ताज्या उपरांत आनी आतां ऑपरेशन्स कितें करपाचें तेजेर आमी डिसायड केला. तांच्या अंदाज जो आमचो एक्सपर्ट मनीस जो थंय गेल्लो इट इज थंय हार्ड रॉक कितें तरी आसा ताका लागून शीप उरलेली आसा ताजें म्हणणें आसा. ओके. एंकर जो आसा तो थोडोसो तुटलो अशें म्हणटा ते बट शीप फुडें येवंक शकना आनी ती रॉकाक लागलेली आसा. Captain. Not captain of the vessel. Vessels. Captain of that particular vessel. Captain. त्या वेसलाचो जो कॅप्टन आसा पळय ताका ऑलरेडी आमी कालूच ऑलरेडी हांगा आफोवन घेतला. तो आयज आयला. तो आतां आशिल्लोय बी. हय. कारण तेणी परत गोंय सोडून खंय तरी वयचो न्ही आनी ताका कशें आसा आमकां कॅप्टन जो आसत किंवा हो आसा ताच्या ओनराकूय हाड म्हटलां हांवें आतां ऑलरेडी. ताच्या ओनराकूय ते आफोवन घेतले. एमपीटीचो चेअरमॅन दे वॉन्ट्स टू कॉपरेट. ऑपरेशन जर आमकां करतले आसत जाल्यार तांचें सहकार्य अत्यंत गरजेचें आसा. तांची शीप येवप आनी बाकीचें सगळें ऑपरेशन करपाक आमकां ताका ऑन बोर्ड दवरचें पडटलें. सर पण एक गोवा फर्स्ट म्हणून एका एनजीओन तो इश्यू रेज केल्लो इन जुलाय इन द मंथ ऑफ मिड जुलाय और सप्टेंबर. दे हॅव मेड लेटर्स टू द एमपीटी अँड ऑल्सो टू द वेरियस दिस गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज हू आर कन्सर्न. आय नॉट गॉट एनी लेटर एक्चुअली. आय हॅड सीन दॅट न्यूज बट कदाचित हांवें तेन्ना तो न्यूज पळयल्लो. लेटर म्हाका कोणा कडल्यान मेळुना. हांवें त्या खातीर सांगलें न्ही म्हणजे फॉर द एमपीटी ऑल्सो we are filing the case against them. But whatever the precautions, whatever the actions needs to take, we are taking it. Ship which has drifted away from the main sea and which has got stuck to some rocks is a very serious matter. And state government, disaster management department under collector, we have met today the chief minister and the MPT who are the main cause of this incident was also over here present. The team of MPT was present. The captain of that ship is brought today over here by the honorable CM and we told MPT we want to see the owners today.